नारायण नाईक हल्लो प्रकरणात मुरगांव पोलिसांनी बिरेस्तारा खलीफ फकीर ह्या हल्लोकरप्याक धरलो। आरटीआय कार्यकर्तो नारायण नायकाचेर हल्लो करपी दुबावितांमदलो तो दुसरो आरोपी। मुरगांव पुलिसांनी बिरेस्तारा वास्को सड्यावेल्या एलमोन थिएटरा कडेन खलीफ फकीराक धरलो। हाचे आदीं पुलिसांनी नारायण नायकाचेर हल्लो करपाच्या आरोपा खाला रामगोपाल यादव उर्फ करियाक अटक केल्ली। नारायण नायकाचेर हल्लो करपी ताचे दोग साथीदार त्या वेळार फरार जाल्ले। मुरगांव पुलीस हे केसीचो तपास करतात। नारायण नाईक हल्ल्या प्रकरणी खलील फकीर ह्या नावाच्या आरोपीक मुरगांव पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा। तशेंच दुसरो आरोपी इस्माईल शेख हो फरार आसा। 4 जुलैक हो नारायण नायकाचेर हल्लो जाल्लो आनी त्याच्या उपरांत पुलिसांनी रामगोपाल उर्फ करिया हेका अरेस्ट केल्ली आनी त्याच्या उपरांत कळोवन येयल्लें की हेच्या फाटल्यान 2 हल्लेखोर जे आसले ते फरार जाले आनी तेंचे नांव इस्माईल शेख आनी तशेंच खलील फकीर अशें आहा आनी ते फरार जाल्ल्या उपरांत आयज सकाळीं एक तितलो आरोपी हो फकीर हो अरेस्ट जाल्लो आसा आनी हेची फुडली तपासणी क्रायम ब्रांच करता। वास्कोच्यान गोवा क्रिस्टोवाची तिरुमाली।